रजणारा काकुळ तुझी दाखल जीवी तुझे लाभोय देवा आमच्या काकुळणारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगल भाव भयणीनो, आज आमी भाग्यवान सिसील आंकवार आणि रक्षसाक्षीचे स्मरण करता आणि ती मार्तीर मरण पावली भावार्थाक साक्ष दिवन आमच्या जिवितांत आमी जाणाव जायते फावटी कश्ट अनवरां बेजाराई खंत आसतना आमचो भावार्थ दंडळटा. पूण जर तर आमी भावार्थाक खाल जावन जियेता खंडीत जावन देव आमकां बोळ दिता. कशें मार्तीरांनी आपलें रगत वरायलें गी कश्ट म्हूण लेखीन आसतना तांकां तें आंतरीक बोळ तांकां मेळ्ळें गी, तशेंच आमच्या जिवितांत ती हें बोळ आमकां मेळटलें देवाचेर आमी पातयेनी दवरल्यार. ही चिंतना मोतीन दवर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आतां आमचीं पदकां वळखुया, देवा लागचें बक्षाने मागया आनी अशें ह्या पवित्र रितीन फावो दिवयो वांटो वचचे खातीर आमी आमकां आमी तयार करया. हांव पदकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान तुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत बगेव सदां सांवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पदकां आमकां मुखसोंक आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. सुमिया काकूत सुमिया काकूत Krista काकूत Krista काकूत सुमिया काकूत सुमिया काकूत. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा भाग्यवान सिसीलाच्या स्मरणा दिसा आमी करता ह्या मागण्याक दायळपणी कान दी. जेजूच्या नांवा पासून कश्ट दगदून सोसून आमच्या पुर्वजांक संतोष भोगतालो त्या संतोशान आमची काळजां भरून आसच्याक आमचे दिसा दिसाचे कश्ट जेजूच्या मोगान सोसूंक आमकां करपा दी. अशें जिविताच्या सगळ्या घडितांनी तुजी वाखणी करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. म्हाका देवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वचप. त्या दिसांनी अशें घडलें, राह्यान 7 भावांक आपल्या आवय सांगाता कैद केले आनी समर्थ आडवरता ते दुकराचे मांस तांणी खावंक जाय म्हणून तांकां चाबकाचे आनी जरबादाचे मार दिवन बलात्कार केलो. विशेश करून आवय विशीं आमी आवाज जावंक जाय आनी शाश्वत उडास तिका फावो. तिणें एकाच दिसा आपल्या 7 पुतांचें मरण पळयलें, तरी सरेस्वराचेर तिणें दवरल्या भरोशा वरवीं तिणें हें सगळें धैर्यान सोंसलें. उंच संकल्पान प्रेरीत जावन
आणि स्त्रियेच्या काळजांत दादल्याचे दैर बरोवन तिने आपल्या पुतामदल्या हरेकल्याक तांच्या पुर्वजाच्या भाशेन अशें म्हळें, तुमी म्हज्या गर्भांत कशें उत्पन्न जाल्यात म्हणून हांव नेना. तुमकां स्वास आनी जीव दिल्लो हांवें न्हय. तुमचे मदल्या हरेकल्या थंय आसलेल्या मूळदत्तांची वेवस्था केल्ली हांवें न्हय. मनशा कुळाचो आराम केल्लो आनी सर वस्तूंचे उत्पन्न केल्लो सृश्टीचो रचणार आपल्या दयेन तुमकां स्वास आनी जीव परतून दितलो. कित्याक ताच्या कायद्या वसत तुमी तुमच्या जिवाची पर्वा करिनात. अंती योकाक तिची उतरां आत्मानाची उतरां अशी दिसली आनी ताच्यो केबडायो करता म्हणून ताणें चिंतलें. निमाणो भोव आणकी जिवांत आसलो देखून राय ताच्या लागीं बरी उतरां उलयलो मात्र न्हय. बगार ताणें सपत घेवन बसवण्यो केल्यो. तो ताच्या पुर्वजाच्या रिती रिवाजी सांडूंक तयार आसा जाल्यार आपूण ताका ग्रेस्त आनी खुशाल करतलो आनी ताचो इश्ट करून ताका एक व्हड उद्दो दितलो म्हणून सांगलें. पूण तरणाट्यान ताका कांयच लक्षात दिलें ना देखून रायान ताच्या आवयक उलो दिलो आनी तिच्या पुतान आपलो जीव वाचोवंक ताका बूद सांगूंक तिका आग्रो केलो. ताणें तिका जायतो आग्रो केल्या उपरांत आपल्या पुताक समजोवंक ती काबूल जाली. ती आपल्या पुताचेर बागवली आनी क्रूर रायाच्यो केबडायो करून तिणें आपल्या पुर्वजाच्या भाशेन म्हळें, म्हज्या पुता, म्हजी दया कर. हांवें तुका 9 म्हयने म्हज्या गर्भांत वोवयलो आनी 3 वर्सां पर्यंत दूद दिवन पोसलो. हांवें तुका वागयलो आनी तूं हे प्रायेक पावसर तुका सांबाळ्ळो. म्हज्या पुता, हांव तुजे लागीं विनंती करता, आकासर आनी पृथ्वेर दिश्ट लाय आनी तातूंत आसा तें सगळें पळय. देवान अस्तित्वाक आसलेल्या वस्तूंतलें तें रोसूंक ना म्हणून तूं जाणा जातलोय. तेच परी मनशाकुळी अस्तित्वाक आयले. ह्या पासीदाराक भियेनाका. बगार तूं तुज्या भावा सारको म्हूण दाखय आनी मरण स्विकार कर. अशें काकुळतीच्या दिसा तांचे सवय तुकाय हांव मेळोवंक शकतलें. तिणें उलोवन जातस तरणाट्यान म्हळें, तुमी कित्याक रावतात? हांव रायाची आज्ञा पाळचो ना. म्हजे उदेशी आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या दामशास्त्रांतले आदेश मात्र हांव पाळटलो. पूण तूं एब्रामाचेर सर्जिंचाचे कश्ट हाडलोलो तूं देवाच्या हातांतलो बिलकुल सुटचो नाय. देवाचे उतार्ये. देवाची वडुपकार. हांव उरतोस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. हांव उरतोस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. काण दी सरेस्परा नितीवंताच्या उल्याक चीत दिवन आयक, हांव मारता ती बोब. उगड तुजे कान म्हजे विनवणेक, म्हज्या वंटाचेर ना कसलेंच कपाट. हांव उरतोस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. तुज्या वाटांनी म्हजी मेटां हांवें तीर केल्यांत. म्हजे पांय केदींच हालचे नात. हाबळे हांगा आसा, तुका उलो मारता. तूं म्हाका जाप दी देवा. काण दी देवा. म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. हांव उरतोस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. तुज्या पाकाटाचे सवळेंत म्हाका लिपोवन दर. हांव जाल्यार नितीवंतपणान चलोवन तुजे मुखामळ देखतलो. ह्या दुर्गतींतलो उरतोस
तुझे दर्शन घेवन दादोशी जातलो हांव उरतोस तुझे दर्शन घेवन दादोशी जातलो. Hallelujah, 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 Hallelujah. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात म्हणटा सोमी तुमी भायर सरन वचून बाळतात असलें फळ दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे स्वासो सा लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. लोक जेजूक आयकोन आसतनाच ताणें तांकां आनी एक वापार सांगली. कित्याक जेरुसलेमाक तो लागीं पावुल्लो थंय देवाचें राज बेगीनच प्रत्यक्ष जातलें म्हूण लोक चिंतून आसलो. ताणें म्हळें कोण एकलो मंथनाच्या कुळी असो राज पदवी घेवन येवचे खातीर पयशिल्ल्या एका गांवाक गेलो. वेताना ताणें आपल्या 10 नौकरांक आपोवन एक एकल्याक एक भांगाराचें नाणें दिवन पळया हांव फाटीं येसर व्यापार करा अशें तांकां सांगी लागलो. हेणें ताच्या गांवचे ताचेर जळटाले देखून तो गेलो. त्या पटापट तांणी प्रतिनिधी धाडन ह्या मनशान राजवट सोलोवंक येवचें नाका म्हूण सांगून धाडलें. राजवटकेची पदवी घेवन तो फाटीं येतस जांकां आपणें दूड दिल्लो त्या नौकरांनी एक एकल्यान व्यापार करून कितलो लाभ जोडला म्हूण जाणा जावचे खातीर तांकां आपयजय म्हूण ताणें हुकूम दिली. पयलो नौकर येवन म्हणालो धनिया तुज्या एका नाण्यान हांवें 10 नाणयां जोडल्यान. ताका ताणें म्हळें शाबास बऱ्या नौकरा ल्हानशे संगतीन तूं विश्वासी जालोय देखून 10 शहरांचेर तूं अधिकार चलय. दुसरो येवन म्हणालो धनिया तुज्या एका नाणयान हांवें 5 नाणयां जोडल्यांत. ताणें ताका म्हळें तूं 5 शहरांचेर अधिकार चलय. आनी एकलो येवन म्हणालो धनिया पळय तुजें नाणें हांवें तें लेसांत बांदून तशेंच दवरलें. तूं कठीण मनीस म्हूण म्हाका तुजी भिरांत दिसली. दवरिनातलें तूं काडताय वंपिनातलें तूं लुंवताय. ताका तो म्हणालो नश्ट्या नौकरा तुज्याच उतरान हांव तुका गुन्यांवकार करतां. हांव दवरिनातलें काडटलो वंपिनातलें लुंवतलो कठीण मनीस म्हूण तूं जाणा आसलोय न्हय वे. कित्याक तर तुवें म्हजो दुडू वाडीक घालोवनाय. हांव फाटीं येतस तो वाडी सुमेत घेतो न्हय गे. आनी सरशीन रावल्ल्या ताणें ताका सांगलें तें नाणें ताचे लागचें काडा आनी 10 नाणीं आशिल्ल्याक दिया. पूण ते म्हणाले धनिया ताचे लागीं 10 नाणयां आसात. ताणें जाप दिली हांव तुमकां सांगतां जाचे लागीं आसा ताका सोडीत दितले पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आशिल्लेंय इल्लें काडून व्हरतले. आनी आतां हांवें तांचो राय जावचो नाका म्हणल्या म्हज्या दुस्मनांक हांगा हाडा आनी म्हजे मुखारच तांकां जिवेशी मारा. इतलें सांगून जातच जेरुसलेमाक चडचे वाटेन तो फुडें सरलो. देवाचें उतर हे वाकुणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयण आपुरबायेची वासपां देवान आमकां दिल्यांत आयच्या लितुर्जींत एक नियाळ करूंक पयले वासपांत आमी पळयता एक आवय धैर्यादीक आवय 7 जाणां भुरग्यांक सॅक्रिफायस करता आनी ती सोय जीव ती सॅक्रिफायस करता भावार्था खातीर. पुर्वजांनी दिल्लीं ती नेमां पाळचे खातीर पुर्वजांनी सांगिल्लें तें पाळचे खातीर संप्रदाय पाळचे खातीर रायान सांगिल्लें आयकनासतना रायान जायती बुलोवणी केली जायतीं पुसलायलें जाल्यार ते 7 भाव एका फाटल्यान आनी एकलो मरण पावता आसतना ही स्त्री गट धैर्यान दादल्याचें धैर्य तिचें तें आशिल्लें भावार्थ सांडिनासतना त्या सॅक्रिफायसांत ती वळख जाली आनी थंयसर तिणें तिच्याच दोळ्यांनी पळयलें 7 जण तिचे पूत मरण पावले जाल्यार तिचें धैर्य दंडळोंक ना बगार तिचो भावार्थ सोडलो.
आयच्या वांजेलांत आमकां आयकोंक मेळटा चडवणे थेस्स मापान मोगाळ बाबीन देवान आमकां जायतीं तालेंतां दिल्यांत. आनी आयच्या वांजेलांत आमी पळयता तालेंतांची वोपार ही जेजू जेरुजालेमाक वेतो आसतलो आनी थंयसर लोकांचो एक व्हड जमो ताच्या फाटल्यान येतालो आनी ते चिंतताले सर्गींचे राज एकाच फारा प्रत्यक्ष जातले म्हणून तांच्या मतींत आसलें. कित्याक जेजू वाटेन वेता आसतना जायत्यो वोपारी सांगोण जायतीं अजापां कर्ण आयिल्लो म्हणटच लोकांनी चिंतलें आतां देवाचें राज बेगीनच येवचें आसा. पूण तांचें चिंतप तिदवून जेजू ही वोपार सांगता. ही वोपार आमकां आमी वाचली तर गेल्या त्या आयतारा आमी आनी एक वोपार आयकली. त्याच तराची वोपार मातेवाच्या वांजेलांतली तालेंतां. तो ग्रेस्त मनीस एकल्याक 5 तालेंतां दिता, एकल्याक 2 दिता, एकल्याक 1 दिता. पूण हांगासर 10 जाणांक एकाच रितीन एक भांगाराचें नाणें दिवन तो पयशिल्ल्या गांवाक येता आपणाची राजवडकी स्विकार करूंक. पूण कितें जाता ताच्या पटापट प्रतिनिधी येतात. हो राय आमकां नाका, हो आमकां गरज ना, हाणें आमचेर राजवट चलोवचें नाका म्हणून. पूण हो राय पदवी घेवन फाटीं वेतस तो लेख विचारता आपल्या साकरा लागीं. पळया मोगाळ बाबा पयलो येता आनी सांगता तुवें म्हाका 1 नाणें दिल्लें हांवें 10 केल्यान. दुसरो येता आनी सांगता तुवें म्हाका 1 नाणें दिलें हांवें 5 केल्यान. तो राय पदवी जोडिल्लो ग्रेस्त मनीस कितें सांगता तुका 10 शेहरां दिता थंयसर तुजी जबाबदारी चलय. आनी एकल्याक तो सांगता तुका 5 शहरांची जबाबदारी दिता. तिसरो येवन सांगता तुवें दिल्लें नाणें हांवें बांदून दवरलें एका वस्तुरांत. तूं कठीण मनीस, खंय वंपिनाय थंय तूं लुवताय, खंय दवरिनाय तें तूं काडताय. त्या देखून हांवें तें लिपोवन दवरलें, तुजें नाणें तुका हांव फाटीं दिता म्हणटा. तो राय म्हणटा जर तर तुवें तें वाडीक घाल्लें जर म्हाका चड वाड मेळटी नातली गी. तुवें कित्याक तुवें वाडीक घालूंक नाय? तूं नश्ट्या नौकारा ताका तो शिक्षा दिता. पूण आमी आयकना ते 7 जाणांक एक नाणें दिल्लें तांचे विशयान जेजू कांय म्हणना. असो अर्थ कितें मोगाळ भाव भयणीनो? आमच्या जिवितांत आज आमी उलोवचें नाका आस्त बदीक भांगार रुपे या आमचें तें आसुल्लो दुडू ताचे विशयान उलोवचीच गरज ना. कित्याक आमच्या साद्या जिवितांत हर एक ल्याकी देवान देणी दिल्यांत. दुबळ्याकी देवान देणी दिल्यांत, ग्रेस्तांकी देवान देणी दिल्यांत. आनी कसली देणी आमी चिंतून पळोवया. एक देणें भलायकेचें. देवान आमकां भलायकी दिल्या. ह्या भलायकी दिल्या ती आमचेच खातीर आमी भोगतांगी या हेरां खातीर ती भलायकी आमी वांटून दिता. भलायकी वांटून दिवचें म्हूण सांगल्यार कितें? बऱ्या कामांनी वेळ आमचो उपयोग करून हेरांक पावचें. आतां हे 2 जण एकल्यान 5 तालेंतां चडयलीं आनी एकल्यान 10 तालेंतां चडयलीं. ती तांची तालेंतां म्हूण तांणी चिंतूंक नात. ती देवान दिल्लीं तालेंतां, ग्रेस्त मनशान दिल्लीं तालेंतां ती तांची जावन आसात. त्या देखून तांणी तांचेच खातीर उपयोग करूं ना, ती फाटीं तांणी दिलीं. आनी उपरांत त्या ग्रेस्त मनशान 10 शहरांचेर 5 शहरांचेर जबाबदारी तांकां दिली. म्हणटच आमकां दिल्ली देणी जर तर आमी बऱ्या भशेन उपयोग करता आमच्या स्वार्था खातीर न्हय, हेरां खातीर जें कितें देवान दिलां तें म्हजें न्हय, म्हजो जीव जावं दी, म्हजी भलायकी जावं दी, या म्हज्या चिंतनाची सकत जावं दी, या हेर तालेंतां जावं दी देवान म्हाका दिल्यांत ती हेरां खातीर. जर तर ती हांव हेरां खातीर म्हज्या भावा भयणी खातीर उपयोग करता त्या दळा देव म्हाका चड आनी चड मापान बरेंपण दिता. जर तर हांव म्हज्या स्वार्था खातीरच म्हजी तालेंतां उपयोग करता तवळ देव म्हाका शिक्षा लायता. त्या 7 जाणां पैकी हर एकल्याक देवान खंडन केलें, त्या ग्रेस्त मनशान खंडन केलें. ताचे विशयान तो उलयना, कित्याक ते स्वार्थी जावन आसले. तांकां दिल्लें तालेंत तांणी तांचे खातीरच उपयोग केले आनी तें करशिल्लें. ताका फाटीं दिवंक ना, एकल्यान फाटीं दिलें. तोय स्वार्थीत मनीस, आळशी, ताणें तें तालेंत उपयोग करूं ना. उरिल्ल्यांनी तालेंत उपयोग करून दोडत्या मापान 3 वांट्यांनी 10 वांट्यांनी तें त्या ग्रेस्त मनशाक फाटीं दिलें. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत देवान आमकां वेळ दिला, भलायकी दिल्या, चिंतप दिला, हेर जायतीं तालेंतां दिल्यात. आमचो संबंद, आमचें कुटुंब जर तर हर एका रितीन तें तालेंत आमी उपयोग करता देवा खातीर आनी पेल्या खातीर,
खंडीत जावन भरपूर तरान देव आमचेर आशिर्वाद घालतलो. जेजू परत येतलो आनी आमचे लेखपाक विसरतलो. खंयच्या तरान आमी आमची तालंतां उपयोग केल्यात, स्वार्था खातीर या हेरां खातीर. जर तर देवा खातीर आनी हेरां खातीर आमची तालंतां उपयोग करता, भरपूर तरान देव आमकां आशिर्वाद करतलो आनी चड मापान आमकां तो दितलो. ह्या कृपे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. गोही बापा भेटता वास्तुका स्वीकार कर ये बापा. उण्या वैरासंगे भेटता विदेनी मानून तुंगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या ते भर. जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार स्वीकार कर बाबा. कानिक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या ते भर. जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या मोगाळ बाबन म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी निमणें आमच्या आख्या पवित्र देवा सर्वेस्वर म्हणून घेवं. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलेलीं ही देणी पवित्र कर. सिसिलिया तुज्या भक्तिनीचे काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतलें की ह्या मोगाच्या बळान तिणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हण आमी तुजे लागीं अत्रे करून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे स्वासून आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सिसील तुज्या रक्त साक्षिणीन तुज्या जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. आनी अशें आमच्या अस्कतकायेंत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूता सांगाती आमी प्रतिमेचेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र. पवित्र दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता प्रकारचे सर्गी तुका जय जय. बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून संसंगवेच्या आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें.
हे म्हज्या उगडासा करात. बावार्थाचो गोट परगटुया. Gesù melo, Gesù जीवन झाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी समेजता. पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रथमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मागांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस तरून मेल्यान त्या आमच्या भोव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवान जुजे तिचो पोती, भाग्यवान धर्मदूता सान सिसील आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सगळींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां आमकां वगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नात्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजपटकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या आसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे स्वास एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. संवसाराचें पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर विशेपाक म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास
तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझो हांव आशेता. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, सिसील तुझ्या रक्षसाक्षिणीन तुवें तुज्या सेवेंत विश्वासी आनी कश्टा मरणान जैतेवंत केली. आमी सेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घट आनी जैतेवंत कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसन येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. Santa Cecilia, amado de nosso Sara, interessante cherutini, digam que tu jijini, rayan tu jirangi. Anjanzali sangi niskarjini swadi Jesu ke le
शेरुतीनी दिकामको तुझी जिनी पुता सोवे आमकां मरी आशिर्वादी आमकां भगवंत कुसाची कृपेन निमर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आता मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, कीर्तनां, वांजेल, प्रेरणदायक आणि सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आणि त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां चालती मागणी आणि हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आणि नव्या वर्साक देवाच्या उतराचो वेळ मेटकाड.